नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया रोसांतले फोव। हे हांवें अर्द कप फोव घेतल्या। फोव चाळणीन घालून घेतल्या, चाळणीन चाळून घेतल्या आणि हे तांबडे फोव मेळटा ते घेतल्या। फोव 2 वेळा उदकान धुवून घेवया। फोव 2 वेळा उदकान धुवून घेतल्या। तातूंतले उदक सगळे निस्तोन घेतला, उदक सगळे काढून घेतला। एक नाल्लाची सोय घेवन 2 कप हांवें नाल्लाचो रोस काढून घेतला। अर्द कप गोड घालता। गोड घालता आसतना तुमच्या आवडी अनुसार कमी जास्त केल्यार जाता। गोड आमकां नाल्लाच्या रोसान विरगळून घेवपाक जाय। गोड विरगळून घेतल्यानंतर हो नाल्लाचो रोस गॅसार शिजत दवरया। नाल्लाचो रोस हांवें गॅसार शिजत दवरला। गॅसाची फ्लेम मिडियम दवरल्या। रोसाक खतखतो येई पर्यंत अशें आमकां धवळीत रावपाक जाय। नाल्लाचो रोस शिजत दवरता आसतना तातूंत गोड घालून शिजत दवरपाक जाय। गोड घालून शिजत दवरलो म्हणटकच रोस फुटना आनी खतखतो येई पर्यंत अशें धवळीत रावपाक जाय। नाजाल्यार नाल्लाचो रोस फुट्टा, ताका लागून खतखतो येई पर्यंत अशें धवळीत रावपाक जाय। रोसाक खतखतो येवपाक लागलो तसो आमी तातूंत धुवन घेतिल्ले फोव घालुया, धवळून घेवया। चवी पुरते मीठ घालता, पाव चमचो वेलचीची पावडर घालता, धवळून घेवया। एक हळदीचे पान घालता, धवळून घेवया आणि हाका मातसो खतखतो येवपाक दिवया। पळयत हाका खतखतो येवपाक लागला। गॅस हांव बंद करता। हे फोव पळोवपाक तुमकां पातळ दिसता, पूण थंड जातकच बरे व्यवस्थित जातले। नाल्लांतल्या रोसांतले फोव आमी दिवाळेक करता, खूब रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायत, स्वस्त राहात। देव बरे करू।